नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. एका घरात दोन मंत्रीपदां दिवंक शकना म्हूण गोंयच्या बायलां आमदारांक अजून मंत्रिमंडळांत सुवात मेळिल्ली ना. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा खासदार तानावडे रजाव दिता. बीजेपीन फाटल्या वेळार खंय विनेबिलिटी पळोवन तिकेटी दिल्ल्यो म्हूण खंय बायलांक कमी तिकेटी मेळ्ळ्यो. सेन्सस डिलिमिटेशन करून खंय 2029 मेरेन बायलांक आरक्षण मेळटलें. घरान दोन दोन तूं दितलो कॅबिनेट मिनिस्ट्री, तो पयलो प्रश्न आसा. आमची जेनिफर लास्ट टायम कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ली, काम केलें काय करुना. हांगा बशिल्ले सगळे जाण कॅपेबल आसात, सगळ्यो मिनिस्ट्री सांबाळपाक शकतात. विनेबिलिटी ही क्रायटेरिया आसता आनी एखाद्या मतदारसंघा भितर जर विनेबल जर मेल आसत जाल्यार दिवं जाय. पण आतां जे वेळार रिजर्वेशन जेन्ना जातलें तेन्ना थंय महिलाच आसतली, त्यामुळे वी विल कंपेर अवर महिला विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी महिला. आणि त्यामुळे 13 महिला आमच्यो सक्षम महिला उमेदवार डेफिनेटली आसतले. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. ताका सेन्सस जावं जाय, सेन्ससा नंतर डिलिमिटेशन जावं जाय आनी तें जावं जाय. आनी एवरीबडी हॅज गिवन द कमिटमेंट की 2029 लोकसभेक तेचो इम्प्लिमेंटेशन जातलें. 2026 डिलिमिटेशन जर जालें जाल्यार कदाचित असेंब्ली भितर 2027 तें जावपाक शकता. खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्यो NIA नाडयो आवळूंक सुरवात केल्या. 7 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेश मेळून 51 सुवातींचेर धाडी. खलिस्तान टायगर फोर्स चलोवपी आतंकवादी अर्शदीप दल्ला कडेन संबंधिताच्या बँक खात्यांची चवकशी. मजगती कॅनडाच्या एडवायझरी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. तो म्हणटा गोंयांत एकाय कॅनेडियन नागरिकाक खंय केन्नाच पिडूं ना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमच्या स्टेटी कडल्यान आमी क्लॅरिफाय केलें खंयच्याच अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जो आसा कॅनडाच्या टुरिस्टाच्या बरोबर केन्नाच जावंक ना. आमच्या DGPन ऑलरेडी तेजेर क्लॅरिफिकेशन इश्यूय केलें. सो गोवा स्टेटीत तरी अशा पद्दतीचो इश्यू जावंक ना. रेस्ट ऑल इज इन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो डील करता. G20 संस्कृतीक आनी धर्मीक पर्यटन दाखोवंक येस. नागरी विमान येरादारी मंत्र्या बरोबर बसका जाल्या. हेर देशां कडेन गोंयांत डायरेक्ट कनेक्ट करपाचे यत्न चल्ल्यात. मुख्यमंत्री उलयला. वर्ल्ड टुरिझम डेक पणजे कार्यावळ. पर्यटन मंत्री म्हणटात 30 वर्सांचो प्लान जाय. गोंयकारांचो वेवसाय गोंयकारांच्याच हातांत जाय, पूण नियमन करचें पडटलें. आणि G20 खातीर ज्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट केले, G20 ज्या पद्दतीचो कल्चरल टुरिझम आसतलें, स्पिरिच्युअल टुरिझम आसतलें, आमी ताच्या मुखार दवरपाक शकले. आनी वेरियस पिपल्स हू हॅव अटेंडेड तांच्यांनी एक गोंयची बरी मॅसेज घेवन G20च्या निमित्तान केले. इवन दो फॉर द चार्टर कनेक्टिविटी, फ्लायट कनेक्टिविटी, न्यू सिटी कनेक्टिविटी, हाच्या खातीर मुद्दाम म्हणून हांव टुरिझम मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स हे वचून एविएशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे. आणि इवन दो वी हॅव रक्षा मंत्री, तांकांय आमी मेळ्ळे. आनी ताच्या खातीर म्हणजे दाबोलीम एअरपोर्टूय कशा पद्दतीन सर्वायव जावपाक जाय, न्यू सिटी कनेक्ट करपाक जाय, न्यू कंट्रीज कश्यो कनेक्ट जावपाक जाय. उडान स्किमींतल्यान वी हॅव कनेक्टींग फॉर द विदीन द कंट्री न्यू सिटीज कश्यो कनेक्ट जातल्यो ताजेर स्ट्रेस दिला. आणि इन फ्युचर म्हणजे ओपन स्काय पॉलिसींतल्या निमित्तान आमकां न्यू कंट्रीज कशा पद्दतीन कनेक्ट करपाक शकतले हाजेर आमी सगळे जाण भर दीत आसात. वी आर ऑन रिकॉर्ड एज अ गव्हर्मेंट. Traditional businesses will remain with traditional goals only. There is no second thought about it, but it has to be regulated. This is only our request. As we talk about Goa beyond beaches, as we talk about quality over quantity tourism, as we talk about sustainable tourism, as we talk about green tourism, is a thought vision process which we are talking about the next 20-25 years, which has to start. गोंयच्या वेधशाळेन आज पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. शुक्रार ते आयतार मेरेन दाट पावसाचो येलो अलर्ट. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. परतीचो पावस सुरू. पावस 125 इंचार पावलो. सरासरी परस 6.5 इंच मायज. हरशी सप्टेंबर सोंपता म्हणसर 120 इंच पावस पडटा. दाट पावसान फर्मागुडयेर शिवाजीच्या किल्ल्याच्या वण्टीचो भाग कोसळ्ळो. सावय केरी मिड डे मिलांत किडी सांपडपाचे घडणुकेची दखल घेतल्या. इन्क्वायरी चल्ल्या, कारवाय जातली.
जेवण FDA कडेन टेस्टिंगाक धाडलां म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. अशे तरेच्यो बारीक सारीक गजाली खंय जायत आसतात म्हूण खंय खाणा जेवणाची क्वॉलिटी म्हत्वाची म्हूण मुख्यमंत्र्याचे मिड डे मील सप्लाय करतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक शिनाल. सावयकेरींतल्या 4 शाळांनी मिड डे मिलात किडे सांपडिल्ल्यान मंगळारा बोवाळ जाल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा खर दखल घेतल्या, एन्क्वायरी चल्ला, कारवाय जातली. क्वॉलिटी जेवण खाण म्हत्वाचें म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक शिनाल. ताजेर इन्क्वायरी चालू केल्या. ऑलरेडी डिपार्टमेंटान तेजे FDA धाडलां आनी जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वतली. अशा पद्दतीचे बारीक सारीक इन्सिडंट जायत आसता. म्हणून तर आमी म्हणटा की क्वॉलिटी फूड ही गरज आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचो ICU ताकतिकेन चालू करूंक यत्न करचे म्हूण फातोड्डेचो आमदार मागता. चलनाशिल्लें ICU युनिट धरून हॉस्पिटला विशीं 11 मुद्द्यांचेर गोवा फॉरवर्डाच्या मुखेल्यान चीफ सेक्रेटरीक चीट बरयल्या. मंगळारा ताणें इन्स्पेक्शन करून तें हॉस्पिटल जाग्यार घालूंक आरोग्य मंत्र्याक 10 दिसांचो प्रास दिल्लो. मडगांवां कोलवा रस्त्यार बुधवारा सकाळीं CNG गॅस लिकेज. CNG व्हरपी गाडयेंतल्यान गॅस लिकेज जाता म्हूण कळटनाच गाडी पेट्रोल पंपासान पयस रस्त्या कुशीक व्हेली. उपरांत फायर ब्रिगेडीन सुवातेर धांवन लिकेज एकदांची बंद केली. आयज सकाळीं सुमार 10 वाजता इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेड हाची व्हेकल हांगासर मारगांव कोलवा रस्त्यार जो एक पेट्रोल पंप आसा थंय गॅस ट्रान्सफर करपाक गेली. तेन्ना तांकां कॉम्प्लेन तांचो सिलिंडर खंय तरी लीक जाता, तांची पायपलायन लीक जाता. तेन्ना तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. उपरांत जी व्हेकल जी पेट्रोल पंपा लागीं आसली तांणी एक सेफ्टी झोनान हाडली, रस्त्यार हाडली आनी थंय जी गॅस आसली ती तांणी वाऱ्यार सोडली. सद्याक सिट्युएशन कंट्रोलान आसा. फायर ब्रिगेड हांगासर आसा आनी तांचे इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेडाचे ऑफिशियल्स हांगासर आसात आनी सिट्युएशन कंट्रोलान आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर कोलवा सावन सावेडेस. गोंयच्या आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष प्रतिमा कोतिनोन पक्ष सोडलो. आपाचो संयोजक दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक पक्ष सोडटा म्हूण ताणें राजिनामा धाडला. पक्षान आपल्याक संद दिली म्हूण खंय तें उपकारी, गोंयकारां खातीर खंय तें वावर करीत रावतलें. I thank you for the opportunities I had within the Aam Aadmi Party, and I wish the party continue success in its endeavours. Yours sincerely, Advocate Pratima Betsy Coutinho, State Vice President, AAP Goa. This is my resignation, and along with this, as the copies sent to the National Convener Arvind Ji and even the CC to Amit Palekar, Goa Unit Convener, हांव म्हज्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, irrespective of the resignation given as the State Vice President of Aam Aadmi Party, हांव उत्तर दितां जे म्हजें काम आसा, म्हजें कार्य आसा तें सदांच गोंयकारां खातीर आनी गोंया खातीर सदांच उरतलें आनी कंटिन्यू जातलें म्हणून. दाबोळे एका घरांत मोठी चोरी. हॅमिल्टन फुर्तादाच्या घरांत कॅश आनी भांगर धरून 8 लाखांचेर हात मारलो म्हूण वास्को पुलिसांनी 2 बायलांक ताब्यांत घेतल्यात. ऑपरेशनाक लागून म्हूण फुर्तादान खंय 2 लाख कॅश घरांत दवरिल्ले. बायलेचें सुमार 6 लाखांचें भांगरय आशिल्लें. घरांतल्या वावराडेन दुसरे एकलेची मजत घेवन हात मारलो म्हूण दुबाव. म्हज्या घरांत चोरी जाली. हांव 24 तारखेर पळोवंक गेल्लो. म्हणजे ऑपरेशनाक पयशे दवरले. म्हाका मल्टिपल हर्नी आहा आनी हार्ट पेशंट आहा. ताका लागून हांव म्हणून एडमीट ऑपरेशन करून 2 लाख हाडले आनी कबटान दवरले. मागीर ते कबटान दवरून गेल्यार थिंगा कांय ना. मागीर हांवें म्हणजे पायरी वचून सांगलें ते पयशे खंय गेले कांय ना थिंगा. एकच चलोन देखून जायना तुजे तशें येयली. ती चोवपाक गेले ते म्हणून आपलें भांगरूय नासता. सगळें भांगर ना. मागीर हांव 25 तारखे येवन साहेबाक फोन येयलो आनी मेवलो आनी ताका सांगलें अशें जाला साहेब. मागीर तेमी वचून इन्क्वायरी करून आतां चलता. तुमकां कोणाचेर डावट येयल्लो कितें अशें? म्हाका डावट पडलो हेडीचो. म्हणजे आमच्या घरांत आनी कोणूय ना. आमी तिगां ना आनी हांव घोव बायलां आनी नाती आहा म्हणजे 10 वर्सांची. कळंगुटे दर्या देगेवेल्यो खोपी काडात म्हूण हायकोर्टान दिल्लें ऑर्दीक सुप्रीम कोर्टांत आव्हान.
व्हडी दवरूंक म्हूण उबारिल्ल्यो ह्यो बेकायदेशीर खोपी क्लियर करच्यो म्हूण हायकोर्टान पर्यटन खात्याक 5 जुलयाक ऑर्द दिल्ली. सुप्रीम कोर्टान आव्हान याचिकेची दखल घेवन प्रतिवाद्यांक नोटीस काडल्या. केस 9 ऑक्टोबराक दवरल्या. तो मेरेन स्थिती आसा तशी दवरपाची. MP फंडांतल्यान दिव्यांगांक हाडिल्ल्यो गाडयो 2 दिसां फाटीं पात्र दिव्यांगांनी व्हेल्यो म्हूण खासदार सार्दीन सांगता. गाडयांचे पयशे दिवंक सरकारान इतलो कळाव केलो ते पयलीं खंय लक्षांत आयलें ना. कळाव जाता म्हूण कळिल्लें जाल्यार कार्यावळ करचोच नाशिल्लो. सार्दिनाचें आतां जावं. दिव्यांगाच्यो गाडयो शोरुमांत कुसतात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सगळ्या मेळ्ळ्यो पूण जालें कितें हांव तेन्ना फंक्शन दवरपाच न्ही. म्हाका कळ्ळो जाल्यार तागे पयशे पडलो नाय. यू अंडरस्टँड आमगे मुगे एमावंटान एकावंटान पयशे आहाय आनी कांय एप्रूव केल्ले कितें काय म्हळ्यार हो हॉलिडे हो ना तो ना आनी तागे म्हळ्यार पयशे पडना सोडले. ताणें आज काल हूंय सगळ्यांक येयल्यो. कळ्ळें तुका एकल्यालें कितें कितें जालें मोस्टायज करता तें उरलें हूंय पुण्याक सगळ्यांक येयलें. मडगांव नुस्त्या मार्केटांतल्या कोयरा विल्याचेर जाळवणदारां बरोबर बसका घेवन उपाय काडचो म्हूण SGPDA, MMC आनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक हायकोर्टाची ऑर्द. SGPDAन मडगांव होलसेल नुस्त्या मार्केटाचे इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट हायकोर्टा मुखार दवरलो. कोर्टान होलसेल नुस्त्या मार्केटांत CCTV कॅमेरा बसोवंक सांगल्यात. Today the High Court took up the matter about SGPDA market in Margaon, the nuisance, the pollution and the dust and the dirt that is created there. The High Court has today directed the municipality, the SPGD, that is South Goa Planning and Development Authority, and the Pollution Control Board to urgently inspect these premises and find out whether there is any garbage there or whether there is any waste there. And the High Court should be reported about it immediately. And appropriate action should be taken by all these 3 authorities. Thereafter, the High Court has further directed that there will be a CCTV camera that will be installed in the wholesale market at Margaon, and proper monitoring will have to be done as to who is responsible for creating this nuisance, garbage and waste in this area. Thirdly, the High Court has said that there should be a meeting that should be convened of all the stakeholders by 4th of October, and all issues have to be sorted out. All problems and whatever the issues are there between the parties to clear this menace has to be sorted out, and that meeting will be convened by the municipality. That is the direction that is issued by the High Court today. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. Keep watching Prudent. देव बरें करूं.